प्रत्येक ते गरज आसा आनी त्या प्रमाणे सगळ्यांक आमी झाडां वाडपाचें काम करता. त्याच बरोबर एक थोडी गजाली हांव मुद्दाम करून ह्या निमतान सांगतलो, कारण ह्या कुळ्या शिगांव पंचायती भितर जायती उदरगतीची कामां आयज जाल्लीं आसा. मुद्दाम करून सांगतलो कित्याक हॉस्पिटलाचे आमच्या RMDचें जें काम जें पेंडींग उरलेलें तें सुद्दां काम आयज परत रिटेंडर करून परत कामाक आतां गती येयल्ली आसा. आनी हेजे फॉलोअप आमचे सगळे पंच मेंबर तशेंच आमचे भाऊ सभापती हे करता. तेजे भायर हांव 2 म्हाजे पंचायतीचे मोठे प्रोजेक्ट जे आसा ते आमच्या आमदाराच्या सहकार्यान आमच्या कुळे शिगांव पंचायतीक मेळ्ळ्या. एक म्हणल्यार पंचायतीचें नवें घर आनी दुसरें म्हणल्यार पंचायतीचो ग्रावंड. तेजे भायर RDAच्या मार्फत खुबशीं कामां ऑलरेडी आमच्या पंचायतीन एरियेक जाल्लीं आसा. तशेंच पंचायतीची कामां आमी केल्लीं आसा आमदाराच्या सहकार्यान. थोडे तेजे फंडांतल्यान थोडीं कामां आमच्या वाठारांत पंचायतीन जाल्लीं आसा. तशें जर आमी काडत आमचे पंचायतीचे हितून जर काडत सगळे वार्डाचे एक लिस्टूय आमी करपाचें म्हणल्यार आमचे टर्नओवराक कितलीं कामां आमच्या वाठारांत जाल्या हेजे एक आमी सगळे रिसर एक म्हायती आमी काडपाचें आसा. एक सांगपाचें उद्देश इतलेंच आसा, हेजे आमी जें काम पळयता एक 5 वर्सां तेजे पयलीं आमी खंय तरी एक मदीं 5 वर्सां आमकां गॅप पडलें. पूण आज डेवलपमेंटाचें काम करता आसतना हांव 2010 साकून हांव आमच्या आमदार गणेश भाऊ गांवकाराचे हांव वळखतां आनी तेजे बरोबर आमी काम केलां. तर बरोबर ह्या 5 वर्सांक आमी सरपंच जाले आनी बाकीचे आमच्या वाठाराचे सगळे पंच जे मेंबर आसात ते मेंबरांनी आपल्या वार्डाचें पुरतें काम जें कितें केल्लें आसा तेजें सामकें उदाहरण आसा सामकें अशें. आनी त्या डेवलपमेंटाचे आमचो जो डेवलपमेंट करता आसतना हे कामाक आमकां जर सदांच सहकार मेळ्ळें ते आमचे डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर यांचे सहकार मेळ्ळें आनी हेजे मुखारय आमकां तेजे सहकार मेळटलें आनी आमची फुडें आमची जी काम आसा ते कामाक गती घेतलें इतलेंच सांगता. आनी तुमकां सगळ्यांक तुमी इतले टायम हांगा रावले तेन्ना तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयचो जो प्रोग्राम आहा तो फळ झाडां डिस्ट्रिब्युशनाचो आसा. तेका आमच्या भितर हाजीर आसा आमचे लाडके आमदार तशेंच गोवा विधानसभेचे स्पीकर गणेश भाऊ. तशेंच आमच्या मदीं आमचे ह्या पंचायतीचे सरपंच गोविंद शिगांवकर आनी तेचे पंच वांगडी आनी आमचे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर संतोष गांवकर तशेंच उपस्थित ग्रामस्थ तुमकां सगळ्यांक स्वागत करता. आमी आतां 3 पंचायती करून येयल्या, 4थी पंचायत. तर ह्या स्किमी अंडर होमस्टेड गार्डनिंग ह्या स्किमी अंडर डिपार्टमेंट आमकां फळझाडांची रोपां दिता, ग्राफ्ट दिता, जेणे करून तेजो उद्दिश्ट इतकोच आसा की आपल्या परसबागेन एक फळझाड आसचें आनी त्या फळझाडाचो उपयोग आपल्या दिनंदिनीन करून घेवचो म्हणून आसता. तर ह्या इनिशिएटीव अंडर आमी अशें म्हणटा की आमी स्वयंपूर्ण सुद्दां जाता. जे आमचे ऑनरेबल CMचे उद्दिश्ट आहा की स्वताच्या परसबागेंतले फळझाड आपूण स्वता एक वेळ खावं शकतलो, हे आपूण स्वता भितरूनच स्वयंपूर्ण जावं शकता. तर ह्या प्रोग्रामाक आयज आमी विविध फळझाडां जशी पेरी, मागीर आंबे, लिंबू, मागीर मिरयां अशी फळ झाडांचें आमी वितरण करतले. हांव मागता आमच्या सरपंचा ह्या इतल्यान सांगतलो तुमकां की झाडां वाडपाचो कार्यक्रम प्रत्येक वर्साक करता आमी. जी झाडां पळय लायल्या न्ही ती करून आनी ती आमगेली झाडां सगळीं सांबाळून आसा काय कितें, जी आमी संवर्धन करता काय कितें, कित्याक लागून जाता म्हाका दिसता एक 10 वर्सां फाटल्यान थोड्यांनी कोणी लायली ती झाडां तेंगेली जाल्या आनी तेणी केन्ना सांगलां कितें की आपल्या बाबा हे कलम दिले त्या कलमाचे पळय हे आंबो जाला जावं काजू जाले अशा पद्दतीन थोडेशा लोकांनी सांबाळ्ळे. हे सांगपाचें फाटल्यान कारण घालता की आमचो हांगा सुरेश बाबूय आसा जो शेतकरी संघटनेचें खूब काम केलें. बाकीचो आमचो आमकां वासुदेव आसा ते म्हणजे म्हाजे लागींचे जे लोक कोण शेतकरी संघटनेक जर शेतकरी म्हणून पळय काम केल्लें आसा तर तेजे बद्दल मुद्दाम करून हांव कितें जालें मागीर सांगता की हें काम जें पळय आसा पळय न्ही हें आतां करता तें झाडां लावपाचें 2 गोश्टी जाता. एक कशें आसा पर्यावरणाचें जतन जाता आनी आपल्याक तें फळझाड लायले उपरांत आपल्याल्या बागेक थंय लागीं जी फळां मेळटा पळय न्ही तें एक लक्षांत धरात की सकाळी फुडें समज तर खंय कोणाले आंबो लागलेलो आसा जावं बाकीची लिंबूचे आनी तशें झाडां आनी जर समज डेली
देवाची पुजा करता जाल्यार ते आमी नैवेद म्हणून ते सुद्दां दिवंक शकता ते देवाक आनी म्हाका दिसता सगळ्यात करता हे आमी 3 फावटी जशें पळय सकाळची दनपारचे तिळसांजो जो पळय आहार घेता देवाक एकदम एक फ्रेश जर कितें दिलें जाल्यार हे खुबशे मोठे लोकांनी जर संस्कार केले जाल्यार बरें जाता अशें म्हाका दिसता आनी एक काम जाता तितूंतल्यान कितें की पर्यावरणाचें रक्षण जाता आसतना जी पळय ग्रीन कॅनोपी पळय जी आसता न्ही ती आमी मेंटेन करूं शकता आनी त्या खातीर आमचे लोक जे पळय आसा पळय न्ही गांवाचे ह्या लोकांनी ते सगळें म्हणटा ते सांबाळून दवरिल्लें आसा आनी ते सांबाळून दवरलें ते परत आमी फुडेंय सांबाळून दवरपा जाय अशी म्हाजी तुमकां विनंती आसा आनी हें करता आसतना आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजे सदांच म्हणटा तें कशें आसा की आशिर्वाद आसा आनी तें करता आसतना तेणी एक काम केलां कशें की स्वयंपूर्ण गोवा जेन्ना पळय ताका दिसता फुडें 2037 अशा पद्दतीन फुडें वचपाक जाय ह्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता की एग्रिकल्चराच्या क्षेत्रांत जर आमी पयलीं जर स्वयंपूर्ण जाले जाय जाल्यार गोंयची स्वयंपूर्ण जी पळय वेवस्था करपाची जी ठरला तितूंत भितर एक मोठें पार्टिसिपेशन आमचे ह्या मतदारसंघांतल्यान जातलें अशें म्हाका दिसता आनी जेन्ना जेन्ना पळय जें पळय जाय तेन्ना अवश्य तुमी आवाज करपाक जाय मागपाक जाय ती गजाल सगळी आसा कशी आसा की मुख्यमंत्र्या कडेन व्हरोन जावं सरकारा कडेन व्हरोन सॉल्व करपाचे म्हाजे प्रयत्न आसतले आयची झाडां आसा ती व्हरोन बरे भशेन लायात तेजें संवर्धन करा आनी एक विशय येता केन्नाय झाड लायत ते सारकेंच ते कशें करा सामकें आपल्याली जी पळय हें आसा पळय ती सामकें कडेक लावनाका मागीर तेजें कितें जाता मागीर तें केस्तांव जाता तें झाड वाडलें म्हणटकीर ऑटोमॅटिकली तें खाली कितें जाता ते मागीर दुसऱ्याले बागेक पडटले ते मागीर कशें तुका थोडोसो बरें आसलें एकमेकांचे संबंद बरें आसा जाल्यार केन्ना केस्तांव जाता त्या खातीर म्हणजे सिस्टमॅटिकली सारकें वेवस्थीत त्या झाडाची आपली जतनाय जातली आनी आपल्याक तें मेळटलें फुडें अशा पद्दतीचें संवर्धन करया आनी कमी पडली जाल्यार झाडां म्हाका परत सांगा ह्या वर्सा कितें केल्लें आसा साहेबान म्हाका पयलीं सांगलें की 1000 झाडां पूण कशें वाडपाक जातलें कमी पडटलीं हांव म्हणलें कितलें घेता 2 घेता अडेच घेवया म्हणलें अडेच घेतले त्या खातीर म्हाका दिसता सगळ्यांक घेवपाटी पुरेपूर झाडां कोणाक कमी पडचें ना आनी कमी पडलें जाल्यार अजून सांगा ती घेवन सगळ्यांक दितले सगळें जमले त्या खातीर सगळ्यांक घेव बरें करून धारबांदोडा हेच्या वतीन आज आमी संपूर्ण सावर्डे मतदारसंघान प्रत्येक पंचायतीन झाडां वाटपाचो कार्यक्रम आज आसा आमच्या वांगडा आमचे ह्या वाठाराचे आमदार आनी गोवा विधानसभेचे सभापती डॉक्टर गणेश गांवकर आसा आमी सगळ्यांत पयलीं साकोर्डेच्यान सुरवात केली धारबांदोडेच्यान सुरवात केली धारबांदोडेच्यान मागीर साकोर्डा मोले कुळे आनी हेजे फुडें आमी काले सावर्डे आनी दाबाळे सगळ्या पंचायतीन आज भोंवतले आनी जे नागरीक आसा तांकां विविध प्रकारची फळझाडां जशें आंबा चिकू तेच्या नंतर पेरां मिरवेली ह्या विविध प्रकारची ज्या शेतकऱ्यांक जाय त्या प्रत्येक शेतकऱ्याक किंवा जे लोक येता तांकां एक झाड आमी दितले अंदू आमकां ह्या वाठारान जवळ जवळ 2500 झाडां आनी 1000ची भाव ती 2500 हाडली म्हणजे टोटल 2500 झाडां हाडली आनी तेजें वांटप आज ह्या संपूर्ण मतदारसंघात करतले ह्या हातून हांव एक आव्हान करता शेतकऱ्यांक किंवा ज्यांनी वेल्यात्यांनी ती बेश्टी सरकार दिता म्हणून व्हरची न्ही ती वेवस्थीत व्हरून तेंचे आपल्या परसबागेन वेवस्थीत खड्डो मारून मोठो तातूंत सावळ शेण खत घालून ती रोवची आनी तेंची वेवस्थीत काळजी घेवची जेणे करून येणाऱ्या पिळयेक ताचे फळां मेळटली आमकां आनी तशी येणाऱ्या पिळयेक फळां मेळटली तशें पयलींच्या पिळयेन ह्या सगळ्या निसर्गाचें जतन केलें आनी केलें तशेंच हांव सगळ्यां कडेन मागता की तांणी अशेंच निसर्गाचें जतन करून करचें. नांव कितें? संतोष गांवकर.